विश्व कोंकणी वाहिनीचे सकड आमगेले मोगाची वीक्षकांक नमस्कार करता. हांव चेतना नायक. आजी आमगेले संगात अभिरुची ह्या एक संदर्शन कार्यक्रमांतू प्रति एकल्यांके सान असताना एक आसक्ती असता. त्या आसक्ती सोदून काणू त्या आसक्ती ಒಡ್ಡೋನ್ ಹೊರತ 2018 ಕಲೈ ಕಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಂತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಂತೂ ಪೂರ್ಣ ಕೋರ್ನು 2024 बोस्टन यूनिवर्सिटी गौरव डॉक्टरेट तेवे भरतनाट्य क्षेत्रांतू पूर्ण कोर्नु PhD प्राप्त कोन घेतले. आत प्रस्तुत बेंगळूरांतू निट्टे मीनाक्षी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ह्या एक कॉलेज असिस्टंट प्रोफेसर जावन काम करता डॉक्टर चैत्रा नायक. आजी आमगे संगात सती डॉक्टर चैत्रा नायक नमस्कार. आयचे अभिरुची ह्या संदर्शन कार्यक्रमाक प्रीतीचे स्वागत करता. आता आमगेल सोयरे डॉक्टर चैत्रा नायक हंगेल एक सान वळखू आमगेल वीक्षकांक कोण दिवचाक हांच पावता. श्री विद्या आनंद हंगेले गौरवान्वित मार्गदर्शनेंतू 17 ವರ್ಷದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಸಿಕ್ಕೋನು 2018 ಕಲೈ ಕಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಂತು ಭರತನಾಟ್ಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕೋನ್ ಗೆತ್ತಾತಿ. अभिव्यक्तिशील काणिसंचे आणि आकर्षक चलनेक 2011 आणि 2015 कर्नाटक राज्य मंडळी मंडोन हल्लेले जूनियर आणि सीनियर ग्रेड उन्नत प्रथम दर्जेंतू उत्तीर्ण जातात. ADA रंगमंदिरांतू 2013 एक व्यक्ती चೊಚ್ಚಲ रंगप्रवेश प्रदर्शन केलेले होडपण हंगेल जावन अस. जैन विश्वविद्यानिलयदकून कंप्यूटर सायन्स विषयांतू PhD पदवी प्राप्त केले. 2016 रेवा विश्वविद्यानिलयदकून डेटा इंजिनियरिंग आणि क्लाउड कंप्यूटिंग तंत्रज्ञानांतू स्नातकोत्तर पदवी. 2014 VTUचे ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग कंप्यूटर सायन्स इंजिनियरिंग पदवी. तिरुची विश्वविद्यानिलयाचे कलई कावेरी कॉलेज फाइन आर्ट्स स्नातकोत्तर पदवी. 300 चढ एक व्यक्ती आणि गुंपू प्रदर्शन दिलेले होडपणे हंगेल जावन अस. आणि मस्त कार्यक्रमाक निरूपण केला. मस्त कार्यक्रमाचे जड्ज जावन मुख्य अतिथी जावने भाग घेतला. हानी हंक मिळलेले प्रशस्ती आणि पुरस्कार ऑक्टोबर 2025 दुबई इंडियन आयकॉन प्रशस्ती, संस्कृती सचिवालय आणि कर्नाटक सरकार ಒಟ್ಟು ಸಂಯೋಜಿತ ಜಲಲೆ ಚಿಗುರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕುನು ಗೌರವ. मे 2025 नाट्यकला कुसुम प्रशस्ती. फेब्रुवारी 2025 प्रतिभा पुरस्कार. ऑगस्ट 2024 बोस्टन यूनिवर्सिटी गौरव डॉक्टरेट. नवेंबर 2024 कला तपस्वी ललित कला नाट्यशाले प्रस्तुत केलेले. 2024 संस्कृती सचिवालयाचे चिगुरू सांस्कृतिक ट्रस्ट दकून अत्युत्तम नृत्य शिक्षकी. वाग्देवी नृत्य अकाಡೆಮಿ तर्फेन वाग्देवी नृत्य कलानिधी प्रशस्ती. सांस्कृतिक आणि कलात्मक ಕೊಡುಗೆ श्रेष्ठतेक 2021 अत्युत्तम प्रतिभान्वित महिಳೆ प्रशस्ती. अत्युत्तम प्रतिभेक 8 वर्ष प्रायेरी प्रतिभाश्री राज्य मट्टाचे प्रशस्ती. अत्त प्रस्तुत मीनाक्षी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी कंप्यूटर सायन्स इंजिनियरिंग विभागाचे सहायक प्राध्यापकी जाऊन काम करत सती. डॉक्टर चैत्रा नायक तुमका परतून ह्या एक अभिरुची संदर्शन कार्यक्रमाक स्वागत करता. थँक्यू. आता एक प्रत्येकाला बाल्यांतू एक आश असता, एक आसक्ती असता, त्या सोदून काडचे आणि त्या वड्डोन ಹೊರಚಾಕ एक मार्गदर्शन दिवचे मुख्य जावन आसा. तशी तुमगेल बाल्यांतू कोण ह्या एक आसक्ती सोदून काढल्या आणि ह्या एक भरतनाट्याचे एक जर्नी एक जीवन कशी शूर जाल्ले. सान असताना पुरा जणांना राईम्स ऍक्शन्स म्युझिक पुरा करतात नवा. सो तशीची हांवें पुराची करची आशिल्ले डान्स म्युझिक म्हूण पुराची. सो ते मिगेल इंट्रस्ट पळोवन मिगेल अण्णान आनी अम्मान म्हाका संगीत क्लासाक घाल्ले, डान्स क्लासाक घाल्ले, विणे क्लासाक घाल्ले. सो तशी हांव पुराची मल्टी टॅलेंटेड जावन घेवन त्या पुरा शिकता आशिल्ली. सो एक 5th स्टँडर्ड म्हणटाना मस्त आसक्ती मिगेले डान्सा हांतू आसतशिल्ले. खंयचे पद्य आयकलेवे, दावाल पद्य आयकलेवे एक कंपोज करतशिल्ली, एक कोरियोग्राफ करचे वतशिल्ली. सो ताजे हावभाव चड आशिल्ले.
म्हळ्यार हांव म्युजीक वे शिकतशिल्ली डान्स वे शिकतशिल्ली बट खंयचे आतां एक पद्य आयकताना म्युजीक चड सांगता हांवें सो हं. तेन्ना म्युजिकांत इंट्रस्ट आसा म्हूण सांगयता बट हांव म्युजीक चड सांगची पशी फुडें ताका डान्सा स्टेप कशी घालचे हांवें ताका हाव भाव कसन दिवचे हें खंयची रसांत आसा हें रौद्र रसांत आसा की शृंगार रसांत आसा की ताजे वयर चड हांव वर्कआवट करताशिल्ली ताजे वयर चड हांव आसक्ती दाखयताशिल्ली सो तेन्ना आमगेले अम्मान अण्णान हिका डान्सांत मस्त इंट्रस्ट आसा म्हूण गे न्हू हं. सो तांतू म्हाका मस्त प्रोत्साह दिवन गे न्हू हांव तशी कंटिन्यू केलें जर्नी म्हगेलें आता भरतनाट्यमांतूची तुम्ही शिकलेन ती रंगप्रवेशय केला आणि तंतूची PhD केलेलं यस सो ह्या एक तुमगेल प्रकार भरतनाट्य म्हळ्यार कसं न भरतनाट्य म्हळ्याली हांव सांगता एक सेक्रेड कनेक्शन विथ द डिवायन म्हणू सो एक देवालोट्टू मिगेले आतां विंगड विंगड रिती देवालेगी प्रार्थना करचे भाव आसा जनाक सो मिगेल कसं नाही म्हळेली हांवें आतां देवस्थानाच्या मुखार एक अर्चन करची की फूल दिवची की त्या पुराची म्हाका मागशी मिगेल सेव मिगेल डान्स हं. सो हांव खंय चमकलेवे एक डान्सा मुखांतर मिगेल मन आशिल्ले विशय जावं कसनय असो ते मिगेल ऑडियन्साक जावं मिगेल आनम्मा जावं मिगेल स्टुडंट्सा जावं मिगेल देवा जावं हांव एक पावोवचे एक माध्यम मिगेले डान्स भरतनाट्य सो डान्स इज अ सेक्रेड थ्रेड फॉर मी टू कनेक्ट विथ द डिवाइन आणि भरतनाट्यमांतू तुम्ही PhD केलेलं असा खंयची एक विषय तुम्ही आಯ್ಕೆ केलाय आणि हाजी एक अनुभव कशी असा मिगेले थीसीस कसं आशिल्लें म्हळेली आर्ट फॉर्म इज अ कम्युनिकेशन टूल इन इंडिया म्हूण गे न्हू सो कशी एक डान्स अशें पुरो म्युजीक अशें पुरो मार्शल आर्ट्स अशें पुरो खंयचे रितीचे एक आर्ट फॉर्म कशी इंडिया भितर एक इंटिग्रिटी हाडटा आसा कशी ते इकॉनॉमी बॅलन्स करता आसा कशी पुरा इंडिया आशिल्ल्या जनाक एक ओगूट जावन घेवन दवरता आसा म्हणजे एक विशय मिगेले PhDचे थिसीस आनी म्हगेले मास्टर्साचे थिसीस तांची आशिल्ले हं. कंटिन्यू केलेले सो आतां आमी टुरिझम इंडस्ट्रींत पळोव येता तूं इंडियान तूं कशी म्हळ्यार एक 50 किलोमिटर रेंजान तूं भाशा चेंज जाता हं. तांगेले एक हाव भाव उलोवचे खावचे पुरा नमुन्याचे चेंज एक 50 जीवनशैली किलोमिटर जीवनशैली एक 50 किलोमिटर रेडियस भितर चेंज जाता सो एक आर्ट फॉर्म म्हणजे आतां डान्स आतां आमी कर्नाटकांत घेतलेली भरतनाट्य आतां आमी मंगळुरा दिकान आयलेली यक्षगाना प्रामुख्य जावन घेवन आमी पळोवचे जाता सो तशी आतां केरळा चमकल कुडे इमिडियट आतां कासरगोड थंयतुल्यान वच्चे भितरी आमकां कथकळी मोहिनी आटम त्या सर्ती आमी पळोवचे जाता हांव बेंगळुरा आसतना एक होसूर दाटवल कुडे इमिडियट तमिळांचाले त्या पुराची विंगड रितीचे आर्ट फॉर्म सूर जाता सो तशी एक टुरिझम इंडस्ट्रींतू जो एक मॅनेजमेंट एज्युकेशन इंडस्ट्रींतू कशी आर्ट फॉर्म ताजे कोडुगी दिता आसा आनी इकॉनॉमींतू आमकां इंडियानतू कशी इकॉनॉमी बॅलन्स करचेंतू हेल्प करता आसा म्हणजे एक कंप्लीट डिटेल स्टडी आशिल्ली म्हगेले हं. सो टेम्पल्स आर्किटेक्चर सो थंयतुल्यान आमकां कसं मेळटा आसा सो टुरिझम इंडस्ट्री म्हणले कुडे जन भायचे देशा जन जो आमगेले जन नॉर्थातुल्यान सावथातुल्यान नॉर्थांत वता ती सो खंयचे आसक्ती वयर वच्ची तांणी सो कशी कशी ते आर्किटेक्चर एक आर्ट फॉर्म कशी हेल्प करता असं म्हणजे मेन डिटेल आशिल्लो आणि ಬಾಲ್ಯಂತೂ आम्ही एक आनु अम्माले एक ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತು ತಂಗೆಲೆ एक मार्गदर्शन अंतू चलतात वर्डीक जत्तरी बमणाल तशी वर्डीक जत्तर जलारी तुम्ही एक आर्ट फॉर्म कसं नसं भरतनाट्य मुखारसून व्हरत असत तशी घरच्याल एक सहकार कशी असं न्ही वर्ल्डीक जाले नंतर म्हाका तांचीच एक सपोर्ट मेळ्ळा आमगेले इडी कुटुंब येतुलें ना सो आमगेले अरेंज्ड मॅरेज जाल्लेले सो उलयतानाची हांव पुरा सांगिल तांकां सो त्या जाले नंतर म्हगेले माय मावान वय शिकोव येतो इट्स अ नोबल प्रोफेशन म्हूण गे न्हू सो तशी म्हाका एनकरेज करून गे न्हू म्हगेले बामणान एनकरेज करून गे न्हू सो तशी मुखारसून व्हरता आसा आजीक वय दवालदायेन पुरा इडी फॅमिली म्हगेले म्हगेले कुळार जावो म्हगेले मांगेते जावो पुरा जन म्हाका सपोर्ट करून व्हरता आसत स्त्री तेंची मुख्य जावन बरें. असतं तशी कंटिन्यू जाऊ मागिरी आता भरतनाट्य मात्र नाही
आता प्रस्तुत तुम्ही कम्प्युटर सायन्स विभागाचे सहायक प्राध्यापकी जावन तुम्ही काम करत आसात आणि PhD वे करतर आसात. Right. सो हे कशी एक ಒಟ್ಟುಚಿ तुम्ही कंटिन्यू करतर आसात आणि ताजी एक क्षेत्राची एक शिकोवची एक अनुभव कशी आसा? हांव मास्टर्स M.Tech केला कंप्युटर सायन्सांतू. तेशीच्यात PhD आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी मशीन लर्निंगांत करता आसा. आनी सांजवाळ म्हणटाना म्हगेले डान्स क्लास म्हगेले एक इन्स्टिट्यूट म्हूण आसा. सो थंय हांव डान्स पुरा शिकयता आसा. वय टायम मॅनेजमेंट एक सना चॅलेंजीर मेळटा. बट देवाल दयेन अम्माले पुरा प्रोत्साहन. सो टायम मॅनेज कोरगेन वता आसा. आनी एक पुरा चेडवालोट्टू हांव आशिल्ली निमित्त. सो इट गिव्स मी सॅटिस्फॅक्शन अँड अल्टिमेट हॅपिनस म्हूण सांगयता. म्हणजे म्हाका शिकचे तांतू म्हाका मस्त आसक्ती आसा. सो तेशी सकाळी म्हणटाना विथ द टीनेजर्स मॉडर्न स्टुडंट्स आवडटो हांव आसता. जेन-सी स्टुडंट्स आसतात सांका म्हळ्ळेली. सो तांगेलोट्टो चर्ती कंप्युटर सायन्सांत रिसर्च करची मशीन लर्निंगांतू कसने नवे प्रोजेक्ट नवे इनोवेशन करचे तांतू पुरा आसता हांव. सांजवाळ म्हणटाना म्हगेल सन्न पिल्ले येता ती. सो तांगेलोट्टू एक मायंड रिफ्रेशमेंट जाता. एक इडी दिवसाचे म्हगेल टायर्डनस तांगेलोट्टू वता. स्ट्रेस पुराची उणी जाता. सो तांगेले नवे डान्स मूव्स कसन करचे विंगड कसन नमने कोरियोग्राफ करेत नवे नवे कंपोजिशन खंयचे आयला. सो त्या पुराची घेवन आमी एक नमने इनोवेशन करता. सो इडी दिवस एक इनोवेटिव्ह डे म्हूण घेवन आसता म्हगेले. सो तशी खुशी बरोबर. रस. आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणताना एक प्रश्न म्हाका येता हा. आता प्रस्तुत आम्ही पळयल्यार पुरा कಡೆ AI आयले वय. काम पुरा जनाले वत्तस आता शिकोवचे एक टीचर्स अशा पुरो लेक्चरर्स अशा पुरोची तांगेल एक काम कशी आसतले तुमगेल एक अभिप्राय ह्या विषयार? नाही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मस्त जन भंय आसा आमगेल काम वत्ता जो विंगड कसने जावचे पुरो म्हणून. बट ॲज ए टीचर हांव कसन सांगता म्हळ्ळेली आमगेल काम उणी कसने जायना. सो इनफॅक्ट नवे नवे इनोवेशन जाता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा निमित्त. सो नवे नमुनेचे आमी कसन इनोवेशन करेत. सो ताजी हेल्प घेवन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तांत कसन आमी घेवेत म्हूण पळोवन आनीके चढती विंगड रितीन तो इनोवेशन रितीन तो एक क्वेश्चन पेपर सेट करचे की आमी करेत. आनी असाइनमेंट्स नमुनवार असाइनमेंट्स दिवेत. आता नी चेडवा वय जेन-सी चेडू आशिल्ली न्ही तांणी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सांतू आसता ती. सो एक शिकोवका म्हळ्ळेली त्या कशी बिल्ड जाता ताजे निमित्त नवे नवे ऑटोमेशन कसन करेत आमी. सो तेसल पुराची नवे शिकून पळय विथ द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वी कॅन क्रिएट मोर ब्युटिफुल वर्ल्ड म्हणून हांव सांगता. मागीर आता चेडवांक संजेर तुम्ही तरबेती दित आसात भरतनाट्यमांत तशी गंधर्व परीक्षेक तांकां कसन मार्गदर्शन जेवका दित आसात. एक भरतनाट्य शिक्षकी जावन आता मस्त जन शिकतर आसात विंगड विंगड सेक्शनांत तांणी उत्तीर्ण जात आसतात. एक कसन एक सलहे एक कसन मार्गदर्शन तुम्ही शिक्षकी जावन दिवच्या इच्छ पावतात? गंधर्व एक्झाम म्हणून आता पुणे युनिव्हर्सिटींतल्यान करतात. इट इज ऑल ओव्हर द वर्ल्ड रेकग्निशन मेळटा ते एक्झाम केलेले. हांव ॲज अ टीचर कसन सांगता म्हळ्ळेली आमी कसनय शिकोवन अशें पुरो जो शिकचे अशें पुरो एक एक्झाम म्हणजे एक वॅल्युएशन आमकां. सो आमी शिकिल्ले करेक्टस की ना की कितले शिकला कशी शिकला म्हणजे त्या एक एक्झामा निमित्त आमकां कळटा. सो कोणी कसनय शिकले वय एक सर्टिफिकेट म्हूण आसचे एक वॅल्युएशन केलेले एक मार्क्स कार्ड म्हूण आसचे दॅट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडन्स आमकां. सो आमी 10 वर्स 15 वर्स शिकून अशें पुरो. बट एक स्टेजा वयर वचका म्हणटाना जो एक विंगड चेडवा शिकोवका म्हणटाना आमकां ते कॉन्फिडन्स येना. आमकां केन्ना ते कॉन्फिडन्स येवचे आमकां एक कोणकी एक थर्ड पर्सन वॅल्युएशन कोर नासतना एक कॉन्फिडन्स येवचे. सो हांव कसन सांगचे म्हळ्यार ॲज अ टीचर कोणी कसनय एक विद्या शिकून अशें पुरो. प्रत्येक विद्येक एक एक्झाम म्हणून घेवन आसता. सो त्या एक्झाम घेवपाची त्या एक्झामा निमित्त आमकां एक मार्क्स मेळचे दॅट गिव्स अस बूस्ट अवर कॉन्फिडन्स म्हणून घेवन सांगता. खंडित म्हळ्यार प्रत्येक परीक्षे आमगेल कसं म्हणतात जीवनाचे नेक्स्ट स्टेपाक आमकां व्हरूंक एक एक वाट कोण वाट, दिता तितले आमी मन दवरून शिकल्यार आमकां ते खंयचे कश्ट जायना. येस खंडित. आणि तुम्ही 300 के चड
वेदिकेन तू प्रदर्शन दिलेलं भरतनाट्यम एक व्यक्ती गुंपू प्रदर्शन तुमका दिल्लाला तू मस्त मनाक संतोष चललेले एके ह्या एक मिगेल मस्त मेमोरेबल म्हणजे तसं त्यांचे एक इव्हेंट अस की वय मस्त इव्हेंट असं मेमोरेबल म्हणजे बट खंयचे एक आर्टिस्ट आपल्या एक फर्स्ट डेब्यू म्हणजे असतं ना फर्स्ट एक व्यक्ती प्रदर्शन इट इज अ ह्यूज मेमोरी सो तेशी मिगेले रंगप्रवेश 2013 जाल्लेले सो त्या रंगप्रवेश दाटून विंगड खंयचे मेमोरी म्हाका येना म्हूण सांगता हांव कसं जालें म्हणल्यार हांव तेन्ना इंजिनियरींग थर्ड इयर आशिल्ली सो इंजिनियरिंगाचे प्लेसमेंट्स वाजूचे ताजे स्ट्रेस ताजी प्रेशर पुरो आशिल्लो म्हाका तशी हांव रंगप्रवेशाचे प्रॅक्टीस एवरी डे 3 hours 4 hours आमकां प्रॅक्टीस जाता रंगप्रवेश आमी करता ती म्हणली सो ताजे एक प्रॅक्टीस चलत आशिल्ले सो ताजे वेरी मीनवाईल म्हाका चिकनगुन्या आनी डेंग्यू त्या टायमारी मस्त आशिल्ले सो ते म्हाका अफेक्ट जाल्लेले सो जस्ट 3 months बिफोर द रंगप्रवेश हांव ताका अफेक्ट जाल्लेली सो त्या एक टायम म्हाका कशी आशिल्ले म्हणल्यार ह्या सायड इंजिनियरींग आशिल्ले त्या सायड रंगप्रवेशाची प्रॅक्टीस ह्या सायड हेल्थ चिकेची कडेकाट जाल्लेले सो एक व्हड लेसन म्हणची पळय जिवनांत तेन्ना हांव शिकिल्ली कशी टायम मॅनेज करता कशी एक कॉन्फिडन्स आमगेल बूस्ट जाता कशी देवाल वयर एक नंबीक दवरगेन आशिल्ले ते देव आमकां कशी पाठीबला राबोवन राखता म्हणजे प्रत्येक म्हळ्यार इन्विटेशन दिवन जाल्ला आर्टिस्टा बूक कोन्न जाल्ला आमगेल टिचरीन म्हाका प्रॅक्टीस सेशन सूर कोन्न जाल्ला आमी रिहर्सल्स ऑलरेडी करता आसा ती पुरो आशिल्ले बट इवन देन ते कंप्लीट जर्नी मिगेल तितलो पीस जावन घेवन चमकले अन्नाले अम्माल सपोर्ट आसचे पुरो इडी ಫ್ಯಾಮಿಲಿ मिगेल पूर्ती ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹಂಗ ಅಷ್ಟೇ सो कंप्लीट मिगेले फॅमिली पुरा जण बँगलोर आयिल्ली ती सो कशी आशिल्ले म्हळ्यार लगलग एक 300-400 जण मिगेल फॅमिली मेंबर्स दूर रिलेटिव्स लागीं रिलेटिव्स पुरा जण येवन घेवन आम्ही तुगेलो राबता ती म्हण घेवन राबून सो इट वॉज सच अ वंडरफुल मेमोरी म्हाका सो मिगेले मंतातांनी मावेतांनी बप्पा पाची पुरा जण चोल्डू पुरा जण राबून म्हळ्यार हांव आय एम द फर्स्ट भरतनाट्यम आर्टिस्ट मिगेल एंटायर फॅमिलीन तू मिगेल अम्माल दिकांजो अन्नाल दिकांजो सो तशी हांव एक आर्टिस्ट म्हूण घेवन एंटायर फॅमिली सपोर्ट दिवन अन्नान अम्मान सपोर्ट दिवन मिगेल टिचर्सान मिगेलो राबून सो त्या केल्लेले एक जर्नी आसना सो दॅट इज अनफॉरगेटेबल जर्नी इन माय एंटायर लाईफ सो रंगप्रवेश इज मेमोरेबल इव्हेंट आणि प्रत्येक भरतनाट्य शिकताना एक रंगप्रवेश कोरका म्हणजे एक इच्छा असता वय प्रत्येकल्याला एक कलाविदाला तशी त्या समयार ऐकतानाच असता जाल्यार एक वगट पुरा जने ಒಟ್ಟು असा ती म्हळ्यार कसं एक साधन कोरेत एक निदर्शन खंडित आणि एक भरतनाट्य एक कला त्या ಒಡ್ಡೊಂದು ಹೊರಕ ಜಲಾರಿ ಅತ್ತಾಚೆ एक तांत्रिक आधुनिक युग ಅಂತೂ एक चरडूवाले पात्र मुख्य जावन असतं आता मस्त चरडू सिकत असता ती सो हे एक वड्डोन ಹೊರका ಮುಂಜಲಾರಿ चरडूवाल पात्र प्रत्येकल्याला पात्र कसं नसता सो आत्ता हांव सांगिल म्हणके जेन्सी स्टुडंट्स पुराची सो थॉट्स आमगेल कितले मॉडर्न आसले वय आमगेल कल्चर आमी उडगास वचनाशी एक भरतनाट्यम शिकून की जो खंयचे आर्ट फॉर्म भरतनाट्यम अशें पुरो जो म्युझिक अशें पुरो जो विंगड मार्शल आर्ट्स अशें पुरो योगा अशें पुरो खंयचे शिकून घेवन ते मुखारसून वर्का म्हणून घेवन हांव लेखता फस्ट जावन चलडू हाका भरतनाट्यम म्हणजे एक रिगरस डान्स सो त्या आमी हार्ड वर्क वे करका मेंटली फिजिकली इमोशनली आमी रेडी जावनच भरतनाट्यम शिकताना सो फस्ट चेडूवान येताना तांकां पांयां दुखी अशें पुरो जो टायर्ड जावचे पुरो सो चेडू आमी शिकना म्हूण सांगता ती बट म्हाका आमगे ल्हान अम्मान केल्लेले तांणी म्हाका फोर्स करून पेटयता आसली ती ना चल आज जत्ता तूं वस पांयां दुखना तूं घरा आयल ಕೂಡ आमी ताल लायता ती सो तूं कारयक करता ती कांय भिवका म्हूण ना वस म्हणून तशी टीचर्स तितलेची सपोर्ट करता आसली ती हा चमकल कुडे म्हाका जायना म्हाका कुडवाना म्हण वय वेडना तूं बैसून आज पद्य सांग डान्स करका म्हूण ना बैसून पद्य सांग तूं म्हणून सो आमी एक डान्सर म्हणटाना आमकां पद्याची नॉलेज जो काणी नॉलेज जो हस्तमुद्रा जो प्रत्येक जे नॉलेज आसता सो एक दिवस आमकां हुशार ना म्हणटाना हा असो या नाक जाल्यार आनीक करी तूं बट क्लासा येवचे तपसी नाका म्हणटा आशिल्ली ती पेरेंट्स असो आज 10th एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम जो
तू एक वरना माय तुका एक रिफ्रेशमेंट जाता तू वचून यो म्हणून तांणी सांगता आशिल्ली सो त्या सान आसतना तुलें एक पेरेंट्स आले आनम आले सपोर्ट आसो टिचर्स आले सपोर्ट आसो सो त्या कंटिन्यू जाल्ले निमित्त एक स्टेजा नंतर आमकां एक इंट्रस्ट येता आमगेले एक डेडिकेशन म्हणून येता कसं नाही आसो आम्ही वचका आम्ही करका म्हणून त्या डेडिकेशन येवचें स्टार्टिंग चेडवाक पेरेंट्सान आसो टिचर्सान आसो सपोर्ट दिवका जाता सो त्या जाल्ले नंतर एक पटी चेडवाक इंट्रस्ट म्हूण आयली कुडे चेडवाची त्या कॅरी फॉरवर्ड करून वता ती आनी डान्सा ओटू तुमकां म्युजिका नॉलेज येता आनी काणी आमी शिकता ती सो आमकां गोतनाशी आमगेले फोक आर्ट्स कसन आसा देवाले कसकसने काणी आसा पुराची आमकां आमगेले टिचर्स पेरेंट्स शिकोवन दिता ती सो ते शेवगूर एक स्टेजा नंतर आमी एक सनाची डान्स कंपोज करता म्हणटाना सो त्या पद्या भितर आशिल्ले व्हडलो अर्थ कसन आसा सो त्या कशी आमी कंपोज करयता ताजी हाव भाव कसने म्हणजे प्रत्येक आमी शिकता वतात सो आमकां गोतनाशी वी आर एंटरिंग इन टू अ मेडिटेशन स्टेज म्हणजे पुरो हा सो तशी एक मेडिटेशन जर्नीन तूं वतात सो स्टार्टिंगचे प्रॉब्लेम जावचे पुरो त्या आनंदान सपोर्ट दिल्लेली टिचर्सान सपोर्ट दिल्लेली ऑटोमॅटिकली स्टुडंट्स घेवन घेवन वतात मुखारसून बी मॉडर्न इन थॉट्स बट रुटेड इन कल्चर एश म्हणेल म्हणके ते कोट आशिल म्हणके सो आमगेल थॉट प्रोसेस मॉडर्न अशें पुरो आता शुर्वेचे भरतनाट्यम हे एक कला क्षेत्रांत PhD कोरून गौरव डॉक्टरेट मेळ्ळेलें आसा आतां कंप्यूटर सायन्स विभागांतय PhD करता जाती दोन्ही PhD सो कोरखा म्हणजे एक इंट्रस्ट असतं म्हळ्यार एक करतनाची जाल्ले PhD डॉक्टरेट मेळ्ळें म्हूण सांगून केलो जन आसता सो दोन्ही PhD करचे एक इंट्रस्ट कशें आयलें वय हांव म्हळेल सांगिल प्रकार मिगेल M.Tech कंप्यूटर सायन्सान तशें पुरो जो डान्स मिगेल M.A तशें पुरो सो दोन्ही हांव इक्वली वर्तशिली सो दोन्ही हातूंत म्हाका तितले इंट्रस्ट कंप्यूटर सायन्सान तितले इंट्रस्ट आशिल्ले डान्सान तितले इंट्रस्ट आशिल्ले सो दोन्ही हांव प्रोफेशन घेवन वचका म्हणून आशिल्लें म्हाका मस्त जाणान सांगलें तू कशी डान्सर न्हय सो फूल टायम डान्स करना सकाळ तुलें विंगड चेडवा शिकोवचे जो ऑनलायन शिकोवचे पुरा करी म्हूण बट म्हाका त्या आशी नाशिल्लें म्हाका कंप्यूटर सायन्साकूय तितलेची हांव इम्पॉर्टन्स दिवका म्हूण आशिल्लें सो ताजे निमित्त हांव सकाळी मिगेल इंजिनियरींग कॉलेजांत तूं मिगेल त्या स्टुडंट्स तो कंप्यूटर सायन्स हांव शिकयता सांज वेळा हांव तशीची डान्स शिकयत आशिल्ली सो तशी डान्स एक डॉक्टरेट जाल्लें म्हणजे पशी फुडेंची हांव एक्चुअली PhD हांव सेरवून जाल्लेलें सो PhD तूं हांव करता म्हणजे आनी तांतूची मिगेल विंगड एक आयडिया आशिल्लें सो मर्जिंग भरतनाट्यम अँड मशीन लर्निंग टुगेदर मिगेल एक प्रोजेक्ट म्हणून घेवन आशिल्लें एक्चुअल जावन सो मागीर गायडा ओट्ट मस्त डिस्कशन जालें कुडे मिगेल गायडान सांगलें तू कसं की करता बट आम्ही व्हॅल्युएशन करताना म्हाका भरतनाट्यम येना चलडा हांव वापस आतां भरतनाट्यम फॅकल्टी आपोवका जाता सो कितले जाणां म्हूण तूं मर्ज करता सो तूं ह्या एक प्रोजेक्ट विंगड रितीर तूं कोरून घे बट PhD विंगड टॉपिक चूज करी म्हणलो मागीर जायतो म्हणून त्या कोविड टायम आशिल्ला सो कोविड टायमान तूं आयिल्लें हेल्थ डिसीज घरांत कसकसन प्रॉब्लेम जाता आसा जनाक म्हणजे न्यूजांत मस्त पळयत आशिल्ली सो थंय तुवें एक मोटिवेशन घेवन घेवन एक डायबिटीसा वयरी एक रिसर्च म्हणून घेवन सूर कोरून घेवन आतां तांत हांव कॅरी फॉरवर्ड कोरून घेवन वता आसा मिगेल PhD बट या इंट्रस्ट म्हाका स्टार्टींग तुलेनाची कंप्यूटर सायन्सान तुवें हांव PhD करता म्हूण आशिल्लें सो त्या स्टार्ट करून घेवन हांव मुखारसून व्हरता आशिल्ली सो देवाल दयेन मिगेल एक कॉन्ट्रिब्युशन रेकग्नायज कोरून घेवन बॉस्टन युनिवर्सिटी तांणी PhD दिल्लें सो तांतूय PhD आतां मेळून घेवन दोन्ही व्हरता एका आयकतना खुशी जाता आनी प्राऊड एक जाता आमगेले सारस्वत समाजांत फस्टाचे PhD मेळ्ळा दोन्हीचे मेळ्ळोक मुखारी वता आसा सो पुरा आमगेले विश्व कोंकणी टिमा तर्फे तुमकां अभिनंदन करता दोन्ही PhD कोर तशीच ते वड्डोन व्हरात ते एक कला आनी आसक्ती थँक्यू आनी हे कार्यक्रमांत तुमी धन्यवाद कोणाक सांगूका म्हणजेल्यार कोणाक एक सांगूक इच्छा पावता ती इनिशियली फस्ट जावन मिगेल अन्नाक आनी अम्माक धन्यवाद करता सान तुलेन दवरून घेवन मिगेले आशिल्ले एक आसक्ती तांणी वाड्डोन हाडून घेवन त्या एक प्रेरण दिवन घेवन आज ते जालेवे म्हाका बाब जाल्ला जालेवे
मिगेल अन्ना आणि अम्माना मक्का प्रोत्साह दिवचे राबेनी. सो फर्स्ट मिगेल थँक यू मिगेल अन्ना आणि अम्माका. सेकंडली मिगेल गुरुक. आज एक जालेवे हांव एक शिकोवन हांव एक टीचर जाल्ला जालेवे मिगेल कसने डाउट्स असलेवे म्हाका कसने डिस्कशन करपा जालेवे फर्स्ट एक फोन जो एक मेसेज मिगेल गुरुक गाल्ली कुडे खंयचे गुरु अशे पुरता मिगेले डान्सा गुरु अशे पुरो मिगेल PhD गाइड्स अशे पुरो कोणी मिगेल टीचर्स स्कूल टीचर्स समेत मिगेल कन्नड टीचर्स स्कुला टीचर्स संस्कृत टीचर्स कोणाका अशे पुरो हांव एक विषय म्हाका या एक डाऊट असं या एक डिस्कशन करका मिळेल तांणी टाइम दिवन घेवन म्हाका मिगेलो डिस्कशन करतात सो मिगेले सेकंड थँक्स मिगेल पुराची गुरुक दिवका म्हूण घेवन हांव आसक्ती पवता ताजे वयरी मिगेले एंटायर सारस्वत समाज बांधवाक मिगेल रिलेटिव्जाक मिगेलो आजिताय राबून आनी मुखार सुने राबता म्हूण गोतस सो मिगेले कॉन्ट्रिब्यूशन या फील्डान तूं रेकग्नायज कोरनू आपोवन हाणू मिगेलो एक सना संदर्शन कोरून घेनू मिगेल ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಕಳ್ಚೆಶಿ ಕೆಲ್ಲೆಲಕ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಟೀಮ್ ಆಕ ಸಾರಸ್ವತ್ ಸಮಾಜ ಆಕ ಮಿಗೇಲ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಕ ಪುರಾ ಜನ खावा थँक यू पवेता आता लास्ट ऑन हांव तुमकां धन्यवाद सांगता म्हळ्यार बँगलोरा दखोनू सानेक बाब्बा घेवन अम्मा घेवन ह्या कार्यक्रमांतू जनाक एक माहिती मेळका तुमगेल अभिरुची कसन असते अनेकलांक एक कोळका म्हूण एक तुमी एक इच्छा दवरनू हंग आयलेची आणि तुमगेल ते एक बिझी शेड्यूल ಅಂತ असल्यारी आमगेल विश्व कोंकणी केंद्र येवन एक अभिरुची संदर्शन कार्यक्रमांतू भागी घेतला पूर आमगेल विश्व कोंकणी टीमा तर्फेन आणि वीक्षकाल तर्फेन तुमकां धन्यवाद सांगता थँक यू सो मच थँक यू येदोळवरेन आमगेल अभिरुची ह्या एक संदर्शन कार्यक्रमांतू आमगेल संगात डॉक्टर चैत्रा नायक हांगेल एक भरतनाट्य जीवन आणि त्यांनी केलेलं ते भरतनाट्यांतू डॉक्टरेट पदवी म्हणा PhD पदवी आणि संशोधन आत्ता त्यांनी सहायक प्राध्यापकी जावन थंयच एक अनुभव प्रति एक आमगेल वीक्षकांगेल वटू सांगेल असं हे कार्यक्रम पुरा जनाके सगळ्यांक इष्ट जाल्ले म्हणून हांव लेखता हे कार्यक्रम इष्ट जाल्यार लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा धन्यवाद